असो एक आमकां वांगडी काँग्रेस पक्षांक आयज मेळ्ळा, जो एक प्रोफेशनल आसा आनीक संघटनेचो अनुभव आसा आनी एक बरो स्ट्रॅटेजिस्ट. आनी म्हाका खात्री आसा तेज्या ह्या सगळ्या अनुभवाचो प्रोफेशन बीन अ चार्टर्ड अकावंटंट आनी एक स्ट्रॅटेजिस्ट हाचेर काँग्रेस पक्षाक खुबसो फायदो जातलो. आनीक काँग्रेस पक्ष आनी एग्रेसिवली BJP कडेन जी फायट आमी चालू दवरलेली आसा, ज्या सरकार 15 वर्सां गोंय राज्याचेर गोंयच्या लोकांच्या विरुद्ध वचून राज्य करतात, त्या फायटीक बाब राहुल मांब्रेची नक्कीच आमकां खूब फायदो जातलो. ताचो फायदो फक्त आमकां म्हापसा मतदारसंघाच्या पुरतीच घेवपाचो ना, पूण आमकां ताचो फायदो पूर्ण राज्याच्या दृश्टीनूय खूब म्हत्वाचो आसा. आज म्हाका खूब खोस भोगता हे काँग्रेस पार्टीन जॉयन जावपाक. कित्याक म्हणल्यार देशान जी भिरांकूळ वातावरण आसा, काल तुमी पळयले सगळे तरणाटे भुरगे रस्त्यार देंवले, तांची जी मारहाण जाली, तेन्ना खंय तरी मोदी सरकार दिसता आपूण खरो शेनशाह म्हणून, आपूण म्हणटा तें खरें. तेन्ना हांव ताका मुद्दम याद करूंक सोदता, तशेंच गोंयच्या सरकाराक सुद्दां याद करूंक सोदता, BJP सरकाराक. जे फावंडेशन आमचें कॉन्स्टिट्युशन आसा, तें डेमोक्रेसी आसा, तें काँग्रेसान फावंडेशन केल्लें. ते मजबूत करपाची गरज आसा. आनी खरें बेडरॉक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्युशन डेमोक्रेसी. शेनशाही गोंयान चलची ना, देशान चलची ना.